माझे नाव देवयानी वासुदेव नायक. हांवें हांगासर माझ्या माडाचे, जाळफळणीची आणि निरपणसाची झाडां लायिल्ली. ते आंब्याचे झाड मोठे पडले आणि माझी मोडली. धाकटे माड असले, माडयो असले 25 ते मोडले सगळ्यो. नाव धाकटी नायक. हे माझे बारीकशे बागायत आणि माझे सोबतच माझे घर आसा. नाही अशें व्हडलो आंबो आसा आंब्याचें झाड. तो सगळें दोशी सायडीन हे सायडीन पडलो आणि अर्दो हे सायडीन पडलो आणि 2 माड मोठे आसले ते पडले. आता ते सगळे माडयो केळी बिची आतां सगळे काबार जाले. कित्याक हांगासर ते आमकां हे ना, बारीक बारीक भुरगीं हांगा सदांच खेळटालीं. तेंचोय म्हाका बरें दिसता की ते टायमार घरान सरली आणि हे अशी हे घडले ते बरें जालें म्हणटा की ती सगळ्या भुरग्यांक कोणाक कितें सांगना म्हणटा. तर सदांच 5:30 टायमार बारीक बारीक भुरगीं हांगा खेळटालीं. ते देवान तेंचें बरें हें केलें. ते लुकसाण जालें की हें ना, म्हणजे भुरग्यांचें कितें हें सांगलें तें म्हाका बरें हें दिसता मातशें. हांव नागेश नायक गांवकार. जेन्ना हें वादळ जालें, सारकें 5 सुमार वादळ जालें आणि जो वारो आणि पावस येयलो तो सगळ्यांक हांगा इल्ले म्हणून सगळ्या आमच्या मया गांवांक इतको तडाखो बसलो. असो आमी पावस आणि वारो केन्नाच पळोवंक ना. आणि ह्याक बरें आमच्या कोणाकूच गांवांतले तेन्ना देवीचो मंगळार आसलो. त्या कारणान लागून कोणाकूच एकल्याक एक कसलेच दुखापत जावंक ना हें आमी देवा कडेन मागता. आणि सरकारान हेचेर जाग घेवचें. कित्याक ही आमची कस्टडीयन जागा, कस्टडीयन सगळ्यांची बागायदार आहा आणि आमकां तर खंयच्या ऑफिसान गेले, गव्हर्मेंट ऑफिसान गेले जाल्यार ते कायदेशीर मागता. ही आमच्या आजा पणज्यांनी टोचून दवरलेली जमीन, तेचेर आमी माड घातल्या, माडयो घातल्या, परत आंब्याची झाडां आहा, परत पणसाची म्हण माडाची ही झाडां आहा. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता, कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता ही आमकां तेची तरी लुकसाण भरपाई दिवची. कित्याक तर आमच्या कडेन तूं फाल्यां म्हणटलें कितें तुजें कायदेशीर हाड. आमची पणज्यांची आजे पणज्याची आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा लागलेले आहा हांगा आनी आमच्या कडेन कांय ना. तेन्ना आमी हांगा सरकाराक रिक्वेस्ट करता कितें आमकां जाता तितकें हेल्प करपाचें. सगळ्या गांवांक आमच्या तडाखो बांदला.